साद्या काळाचो पांचवो आयतार जराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा साद्या काळाच्या 5व्या आयतारा बाळक जेजूच्या मेळाचो दीस संभ्रमता आनी दुबळ्या आनी गरजेवंत भुरग्यांक आमचो आदार दिवंक उलो दिता. आनी आयची वाचपां आमकां हांव कोणाक धाडूं म्हणले सवाल देव आज आमकां विचारता. पिकावळे तेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. पिकाच्या दनया लागीं आमी मागची आज गरज आसा. आमी ह्या देव मंदिरांत जमो जाल्ली सगळीं क्रिस्तांव पूण इगर्ज मातेच्या चौकटांतावन पयसाशी सबार आसात. जेजून पवित्र सभा घडोवन सबारशे कडेन उतरल्यारी भावार्थाच्या परगटणेन थरावळ प्रगती आमकां दिसून येना. देखून देव आमकां विचारता हांव कोणाक धाडूं. सुवार्थेची परगटणी जावंक आनी अन्य जातींच्याकी जेजूची वळख दिवंक पयलें आमी आमच्या भावार्थांत थीर आनी अखंड आसूंक जाय. पापसाई बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, आज लोक साक्षेक पातयता हांव कोणाक धाडूं म्हूण देव म्हणटना मिसावाच्या कामार वचूंक सबार तयार आसात पूण प्रामाणीक जबाबदारेचे आनी पातयणेचे वावराडी देव आशेता. देवाच्या कुशीक आमी मेस्वांचे तसले जावंक आमी इजाया प्रवादे बरी आमची अस्कतकाय वळखून घेवन खरे जिणे परिवर्तन करून देवाचे सुवार्थेचे परगटणार जावंक आसा. तर देवाच्या उल्याक इजाया प्रवादे बरी जोगती तयाराय करया आनी जिणे साक्षे मुखांतर साल्वासांवचो संदेश सगळ्यांनी प्रसारूंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप. देवान इजाया प्रवाद्याक दिल्ल्या दर्शनाचें विवरण दिता. देवळांत मागण्याक म्हूण इजाया वेता पूण थंयसर तो देव आपल्या वैभवांत बसून आसचें देखता. पूण देव इजायाक कसलें सवाल विचारता आनी ताचे थावन कसलो उपकार तो आशेता म्हूण उगडापें करचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवन पावलोच्या आपोण्या विशांत कळयता. जेजूनच ताका विंचून काडला म्हूण तो आपल्या आपोण्याक स्पश्टीकरण दिता. क्रिस्तांव भावार्थाचें केंद्र जेजूचे कस मरण आनी जिवंतपण म्हणलें भावार्थ्यांक शिकयता. तर आमचे आपोणे समजूंक आदार दिवचें हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयची सुवार्ता निराशी जाल्ल्या आपोस्तलांक जेजू कशें धैर्य दिता म्हणलें आमकां उगडापें करता. सगळी रात वावर केल्यारी तांकां मासली मेळूंक ना पूण जेजूच्या उतराचेर भावार दवन जाळ दर्यांत उडयतना दोणी भर्न वमतता म्हणसर मासली मेळटा. ही सुवार्ता आज आमकां जेजूचेर थीर भावार दवन जियोंक उलो दिता. तर ती आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे आनी तिच्या वडिलां पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सर वडिलांच्या शिकोवणी आनी देखे वरवीं भावार्थ्या थंय भावार थीर कर. आधुनीक संवसाराची परिगत मतीन दवन आनी काळाक आनी वेळाक अनुसार जावन जेजी सुवार्ता क्रियात्मक रितीन परगटूंक आनी सगळ्या मनशाकुळाक जेजूच्या चडवणेंत भागीदार करूंक वावरूंक तांकां तुज्या बळान आनी गटायेन भर म्हूण मागता. दुसऱ्या देशा पासून. मोगाळा बापा, भारत आमच्या देशाच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सर धर्म आनी संप्रदायाच्या लोकां मदें मोग मैपास शांती समाधान आसाशें वावरिशें कर. राज आडळतदारांनी परजेचे खंत हुस्के मतीन दवरून लोकां मोगाळ योजना जारेक हाडूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरे मारेकार पिडेन कश्टतल्या पासून. दयाळा बापा, कॅन्सर, एड्स आनी इतर मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टूंच्या सर आमच्या भाव भयणीक बुजावण दी. तांच्या कश्टांत आनी अडचणींत बऱ्या मनाच्या मनशातावन सहकार लाभय. आमी कोणेच तांची बेपरो करिनासतना तांच्या बऱ्या भलायके पासून मागूंक आनी वावरूंक आमकां तुज्या उदार मोन दी म्हूण मागता. चवथें भुरगे आशेतल्या काजारी जोड्या पासून. विस्वासी बापा, काजारी जिवितांत भुरगीं आशेतल्या जोड्यांक बरवशान भर. तांच्या काजारी एकवटाचेर तुजें बेसांव घाल. तांच्या मोगाचें फळ जावन तांकां भुरग्यांचें देणें फावो कर. अशें भुरग्यांच्या देण्या वरवीं तांचें काजारी जिवीत नंदर कर म्हूण मागता. पांचवें ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर्वां पासून. कनवळे बापा, ह्या वेदी भोंवती जमल्या सर्वांचो एकवट आनी माया मोग थीर कर. दुस्मानकाय राग हगे आमचे तावन उमटून काड. सुवार्थेच्या मेटांनी फिरगस कुटां बांदून हाडूंक आनी जेजूची सुवार्ता कुटाम स्थळीय पवित्र सभा म्हणलें समजून कुटुंबांतल्यान ताची परगटणी करूंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.